आपला सोशी आमका दवरला, आपल्या कोपान आमका हेगोयल्या. बाबांनी आमी सगळी देवाची मोगाल वळखी. देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक. तुका देव कृपा देव फादर. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार दितात. तुमची खाजगी मागणी तेसां आसात ती काळजांत मनांत दवरात. कित्याक ह्या दिसांनी खूब चलता. कोविडाक लागून आमी सगळीं जाणां कश्टवता, दुखींत आसा. खूब तोळमोळ आमचे मदें आसा. सगल्यांक पासत आमी मागया, आमच्या सरकारा पासत, आमच्या वडिलां पासत आनी सगल्या आमच्या लोकां पासत आमी मागया. आमी जी इंतेसां घेता ती सगळीं आमी घेना. म्हणजे एके वतीन आमी तुमचें नांव हांगसर घेता, पूण एकूच इंतेसां आमच्यान घेवंक जाता. पूण तुमचो म्हत्वाचो दीस म्हणटोच आमी तें तुमचे पासत म्हणटा. मिसां म्हणलीं जातलीं, पूण हांगसर आतां आमी फकत तुमचीं नांवां घेता. आयज आमी मान्युएल हॉर्त रिबेरो हाचे पासत, ह्याच्या आत्म्या पासत आमी मागता. त्या भायर आयज आमी 21वो बर्थडे सेलिब्रेट करता डॉलोरोसा वालेस फेर्नांडीस आनी क्रायस्टी दायस. ते भायर एवेते आराउजो हांचोय सगळ्यांचो बर्थडे आयज आमी समरुमता. ते भायर आमी आत्म्या पासत मागता मोलिंदो रॉड्रिगीस, रोजी फिलिप लोबो, एवेता आराउजो, Maria Aidia Francisca Greta Pinto Almeida, Matilda आणि Jose, आणि Jose Vicente de Araujo हाच्या आत्म्या पासत. ह्या मिसनात आमी भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचें सगळें आसूं. भयणीनो आनी भावनो, जितले पाटी आमी मोगान दुसऱ्यांक येवकार दिवंक ना, चड करून गरजेवंतांक वो बरें कोत्तेल्यांक आमी देवा कडेन भोगसणे मागया. सुम्या काकुतकोर, सोम्या काकुलकोर. जेन्ना आमचेर संकोश्ट, वायट, पिडा येता तेन्ना आमी रोखडींच जेजूचेर पात येवन रावंक ना. पूण येराशी गेल्यान आनी आमचें सगळें सारकें जावंक ना. पूण पयलीं आमी जेजूशी वचोंक ना. क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुलकोर. जेन्ना आमकां देवान बरें केलेलें आसा तेन्ना आमी देवाक आर्गां दिवंक विसरल्या. आनी वायटांतूय पर्यंत देवाक आर्गां दिवंक जाय आमी, कित्याक तातूंतल्यान तो बरेपण आमकां दाखयतलो. सुम्या काकुतकोर. सोम्या काकुलकोर. सोरपुदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. भोव काकळूत सरा देवा, पास्कांचो गोड समरुंबून आमकां मेळ्ळां तें नवें जिवीत सांबाळूंक आनी वाडोवंक तुज्या आज्ञाच्या मार्गार आमकां थीर करून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. दोन
त्रोसास जावन तारवार बसून आमी नीट समुद्रेसीयेक गेल्या आनी दुसऱ्या दिसा नियोपोलीक आनी हांगा आमी फिलिपीक पावल्या. हे मेसिडोनिया प्रांतांतले मुखेल शार आनी रोमकारांचो एक जमो थंय रावतालो. ह्या शारान थोडे दीस रावल्या उपरांत सोनवारा दिसा आमी त्या शारा भायर नदीशी गेल्या, कित्याक ती मागणे करची सुवात म्हूण आमी आयकल्लें. आमी थंय बसल्या आनी जमातीक आयल्या बायलां कडेन उलोवंक लागल्या. आमकां आयकतल्या मदें तियातिरा नगरांतली लिदिया नांवाची एक बायल आसली. ती देवाची खोरी भोगतीन. जांबल्या रंगाच्या लुगटांचो ती धंदो करी. पावलू सांगतालो तें आयकून सोम्यान तिचें काळीज उकडलें. तिका आनी तिच्या कुटुंबाक पवित्र स्नान दिल्या उपरांत तिणें आमचे लागीं अशें मागलें, हांव खरेपणी सोम्याचेर विस्वास दवरतां म्हूण तुमी मानून घेतले जाल्यार आमगेर रावूंक येयात आनी आमी येवंकूच जाय म्हूण तिणें नेट केलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावनी सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. म्हणुया सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबेन गणगणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगूं दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पुतो धुवो आनंदान उल्हासूं. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. नाच केल करून ताचे नांवाची स्तुती करूं. घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवं, कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबल्या धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. आपणाक मेलोल्या जैतां बोग संतोश बरीत जावं आनी कुशालकायेन उल्हास सोडूं. देवा मुखार सरपट पडून ताची स्तुती करूं. ताचे ओंठाचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हातूंत ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. उद्गार. बापासून निपजता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे साक्षी जातल्यान. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवामा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिस्सांक म्हणलें, जाका हांव बापा कडसून तुमचे सुरशीं पाठयतलो तो शारोती. म्हणजे बापासून निपजोता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना
तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी सुरवातेक थावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. तुमचो भावार्थ आलोना जावंक हें हांवें तुमकां सांगलां. तें तुमकां देवस्थानांतले भायरायतले. खरें म्हणल्यार असो वेळ पावत आयलो की जो कोण तुमकां जिवेशी मारता तो आपूण देवाची भक्ती करता म्हूण समजतलो आनी ताणें बापाक आनी म्हाकाय ओळखूंक ना देखून ते अशें करतले. ताचो वेळ पावतोच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलेल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावंक हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां क्रिस्तांवां. क्रिस्ता भाशेन आमचें जिवीत. आतां बापायन ताका पवित्र आत्मो दिल्लो. जेजू म्हणटा होच पवित्र आत्मो जो बापासून उपजवता तो हांव तुमकांय दितलो. म्हणटच आमकां तो मेळ्ळलो आसा. कशे भाशेन पयले सुवातेर बावतिजमा वरवीं, दुसरें म्हणजे थिरावणेच्या संस्कारांत. पवित्र आत्मो आमचे सगळें आसा म्हणजे कितें? म्हणजे आमची चिंतना खुंचतान उपजवतात आमचेसून. जेन्ना आमी आपलेपणान रावता तेन्ना आमचेसून ही चिंतना उपजवतात. पूण जेन्ना आमी आपलेपणान जियेता तेन्ना देंवचारूय आमच्या मनांत चिंतना हाडटात. पूण जेन्ना आमी देवाक हाजीर जाता जेजू सोबे, तेन्ना ताचो पवित्र आत्मो आमची चिंतना ताची चिंतना करतात आनी तो आमकां सगळें दाखयता, शिकयता. हें जेजून आमकां सांगलां. आमी जेजू बरोबर सदां रावता ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान, ताच्या उतरांतल्यान. तर आमकां ताची ओळख आसा. जशे भाशेन तो संवसारांत आसलेलो तेन्ना तांकां ओळख आसलेली आनी ते लागशिल्ल्यान ताचो अणभव घेताले, तेच भाशेन आमीय घेता. कित्याक आमी ताच्या जिविताचेर नियाळ करीत आसा. तो कितें म्हणटा? तुमी हें सगळें आयकोन पूण पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान साक्षीदारां जातल्यात. आतां सगळीं जाणां ते भाशेन जायनात. कित्याक लागून? कित्याक ती बापाक वळखना, जेजू वळखना. ताका लागून ती आमकांय वळखुची ना. आनी ह्या वेळार ती आमकां पिडापीड दितली, आमकां भायर आयतली, आमकां नाका पुरो कोत्तली, आमकां मारून पर्यंत उडयतली. पूण आमी भिवंक फावना. कित्याक? आमी सगळो गोत आमचे वस्तुंगिनी जेजूक एकवटून जियेता. आनी जशे भाशेन जेजू हें सगळें पातोक आपणाचेर घेवन आमचे पासत मेलो, तेच भाशेन जेजू आमचें सगळें आतां ह्या मनशांचें जिवीत आपणाचेर घेवन तांचे पातकांक लागून आमचें सगळें तो मोगता. आनी हें आमकां देणें ताणें दिलेलें आसा. ताका लागून आमी गोठायेन बरोंक जाय. पूण आमी उदार काळजाची जावंक जाय. कित्याक? सगळें जें दिलेलें आसा तितलें देवान दिलेलें आसा. आनी आयज आमी पयले वाचपान पळयता कशे भाशेन लिडिया एक ओस्तोरी, ती तियातीराची, आनी ती जेजूक आपल्या काळजान स्विकारता. पूण आपल्या वस्तुंगी न्हय, तिका हें देणें दिलें आनी ती जेजूक आपणाच्या जिवितान आनी आपल्या घोराब्याच्या जिवितांत करून ती म्हणटा तुमी आतां आमचे सरशी येवंक जाय. कित्याक आमचें पळय आसा तें तुमकांय आमी वांटून दिता. तुमी यात आनी आमचे बरोबर रावात. हे भाशेन तिचें जिवीत जालेलें. आमचें जिवीत तेच भाशेन आसा. पळयात, आमची कोण सोयरीं दायरां येयलीं म्हणटच आमी तांकां दिता, पूण आमी दुसऱ्यांकूय दिता. खूब फावटीं जे कोण अनाथ गरीब आसतात तांकां पर्यंत आमी पावलेलीं आसा. तर आमी देवाक अर्गां दिवया. हेच भाशेन एक सांत भक्त आयज आमी ताची आठवण करता. ताचें नांव दामयाव मोलोकायचो. तो बेल्जियमचो आनी तो 1840 ह्या वर्सा ताचो जल्म जालो. ताचें नांव जुजे आसलेलें. पूण तो एके संस्थेन मोटवाशी जिवितांत तो सरलो तेन्ना ताणें ताचें नांव दामयाव केलें. आनी
त्या उपरांत रोखडोच तो मिशनार कसो हवाई गेलो. हवाई गेल्या उपरांत ताचे म्हणल्यार ताका धर्मपण मेळवलें आनी धर्म गुरू जाल्या उपरांत तो एका इगोर्जेन वावुरतालो जी इतली व्हडली आसलेली हवाई होनोलुलू. म्हणटून थिंचोर ताणें अशें सवार केलो की मागीर ताणें पळयलें की मोलोकाय म्हणटा पळय थिंचोर त्या जुंव्यार सगळे कोडकार आसलेले आनी तांची स्थिती एकदम वायट, परिस्थिती एकदम बिकट आसलेली. ताणें म्हणलें हांव थिंचोर वता मिशनार कसो. आनी तो थिंचोर गेल्या उपरांत इतलें थिंचोर वायट आसलेलें, कोणूच नासलेलो तांचे पासत. तो पेदो जालो, इगोर्ज्यो बांदल्यो, घरां बांदलीं, इस्कॉलां बांदलीं आनी हे भाशेन सगळें तो काम करतालो. इतलो तो वावुरतालो शेकी ताकाय कोड जाले आनी तोय ते भाशेन मेलो. 49 वर्सांचोच आसतना. पूण ताका मोलुकायचो हिरो म्हणून सगळ्यांनी पत्करलो. बेल्जियम तो मेल्या उपरांत ताची हाडां हाडलीं आनी मागीर ही थोडी थिंचोरी दिली होनोलुलूक आनी हे भाशेन ताचें म्हणलें तूं देवान केल्लें काम वयर उखलून दवरलें. भयणीनो आनी भावनो, आमी तेच भाशेन भरपूर वावर देवा सोबें कोत्ता. तर वो फळदायीक जावच्याक सदांच जेजूक एकवटून रावत 5 मिनट रातची आनी 5 मिनट सकाळची अशे भाशेन हात जोडचे, अशें उंटयेन दवरचे, दोळे बंद करचे. प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता. सुस्कार भायर सोडटना जेजू 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 म्हणून सगळो सुस्कार भायर सोडटना ही चिंतना भावना आमच्या काळजांत आसा तितली भायर काडया आनी जेजूच्या स्वतंत्रपणांत आमचें जिवीत सारूंक लागया. ह्या वेळार आमी सगल्या आमच्या भावा भयणां पासत मागया. कोरोना व्हायरस एकदम वाडत आसा. सुर्प उद्वेदारा आनी काकुळुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबातना ती कोणवळायन आयकून घे. ह्या अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. सायबा, तूं आमकां राख आनी सांबाळ. ही पेस्त पिडा अदीक वाडत आसा. वॅक्सिनां येयलेलीं आसा, सगळें चलता, पूण तरी पूण आमी भिरांत आसा. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प उदितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी अख्खे पवित्र सभेचे आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, सगळ्या देण्याच्या दातारा तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओंपता. आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें, तशेंच सर्गीचो तो उचार तो अप्रमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचेय सुमे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकाचो लांब युग संपलो, इबाडलोलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोर दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका जय. ऊन सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक फेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरमता, तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटा, तुजे येण्याक आमी उतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उण आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर भिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती बागेवन जुजे बागेवन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळे मोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपददार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. सगलीं आमची इंतेसां मागणी काळजांत धरून जेजूच्या एकवटान आतां आमी बरोबर म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय, चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाचे सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवेंच्या दोर्मदुतांक पडली आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सोगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूंक आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजी भोवमूलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पर्यंत हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता हांव. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Ashita Kalis Moshe Swadik Lenyang Dusha Rakwan Radhanis Mokte Milung Mogang Mosha Rakwan Radhanis Mokte Milung Mogang Mosha मागुया. बोमोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे सुमरवणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणांत ओतम्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोयमेमोत कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमच्या सोबे आसूं तुमचे सवय आसूं. आनी सोर पोतेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी सो जीव झरोवन मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर सदोसान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन. Jesus